हॅलो अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहे सगळे? होप ऑल आर वेल. आणि एक सायडी मुगे शिकतलो हांवें आयज न्हू डॅडी येवपा आहा. सो आयज हांवें सकाळी बांगडे घेवन येयलोले. सो धाकटे अशे बांगडूल त्यो धाकट्यो अश्यो मातशें व्हड दिसताय पूण कॅमेराचेर दिसताय ते. आनी आयज हांव कोत्ता तुमकां लास्ट विडियो मुगे सांगलो न्हू हांव बिटरूटा भाजी शेअर कोत्ता म्हूण मुगे आंटीन सांगलो तुमकां न्हू कितें करून कोत्ता म्हूण हांव ती. सो हांवें न्हू थोडीशी लसूण घेयला आनी 2 पियाव घेयलाय आनी 3 बिटरूट घेयलाय. आनी न्हू तुमकां हांव दाखयता आतां कितें करून कोत्ता तें. आतां न्हू ऑलमोस्ट 12:30 जालें आनी एलकन सपला गेलो आहा. आयज हॉलिडे आहा न्हू, बँक हॉलिडे. सो आयज बेसिकली आयज 20 ना आयज 19 आनी एलकना फाल्यां हॉलिडे आहा. फाल्यां थर्सडे. सो थर्सडे ऑल्सो ते कार आसतलो फाल्यां मी आतां तो तेगेन सकयल गेलो हाय दोगोय सलूना गेले. सो हांवें आतां कोण ती ट्राय करून गेल्याय न्हू ती आतां भायर सरलें जालें एक 15 मिनट्स जालें. मागीर हांवें बेगीन एक सायडीन शीत चडयलें आनी हांवें म्हणलें आतां भाजी करून काडटलें. आयज आतां डॅडी येवपा आहा. डॅडी ही ट्रायज टू कम मोस्टली वेडनेसडे न्हू तो येता. आनी येता आसतना मामी म्हणटा म्हाका कोड धाड म्हूण, पूण हांवें ऑलरेडी कोड केल्या दॅट वी कॅन हॅव टुमोरो. मामी धाडटी. सो हिंग न्हू हांवें मातशें आतां मुगे काम करून काडटा. पियाव काडटा, लसूण मातशें क्रश करून घेयल्या आनी हितून हांव न्हू आतां मातशें फोण्ण मारतलें पयलीं पियावाचें जिरा बी घालून. आनी एक्चुली कढीपत्ता जाय आसलो म्हाका. कढीपत्ता चोवपा जाय म्हाका आहा की ना तें. हितून न्हू हांवें इल्लेशें मस्टर्ड ऑयल घायला आतां. हितून न्हू इल्लेशें जिरा घालता, कढीपत्ता, कढीपत्ता घालून ती रोखडें हांव हें घालता, गार्लीक घालता. आनी गार्लीक जालें म्हणटकीर न्हू हांव तितून पियाव घालता. आनी मागीर पियाव भाजलें म्हणटकीर न्हू मातसो हांव तितून थोडेशे मसाले घालतलें. 2 पियाव मातशे घालची. न्हू पियाव आतां मातशें भाजला आनी हांव तितून न्हू कांयच घायना मसाले. खाली इल्लोसो हळदी घालता आनी 1 टीस्पून अशें कोरिएंडर पावडर आनी कांय नाही मसाले हितून. हेजेरूच सगळी टेस्टी जातली. हे मातशें पयत भाजल म्हणटकीर न्हू हांव हितून 3 कोकम घालता आनी मातशें पयत भाजी सांगता. आतां न्हू हितून हांव 3 चिलीज, रेड चिलीज हांव बेश्टो मोडून घालता. हितून ग्रीन चिलीजूय घालपा तातूंत जाय जाल्यार, पूण हेचेरूय बरो येता टेस्ट. सुबे स्टीक ना जाल्यार तुमच्यान काश्मीरी यूज करपा जाता, नाजाल्यार बेडकी चिली यूज करपा जाता. हितून न्हू आतां लास्ट हांव हें घालतलें भाजी बिटरूट घालता आनी इल्लेशें उदक घालतलें मातशें, नाजाल्यार लागतली भाजी.
salt to taste. इंतून मातशें उदक घालपाचें इल्लेशें आनी हेचो स्पून न्हू 2 स्पून घालता आनी लास्टाक कोकोनट. आतां न्हू ही भाजी 10 मिनटान जातली सामकी उबयचें आनी जाय जाल्यार न्हू हेचे वयल्यान इल्लेशें उदक घालपा आतां मातशें वयल्यानसान न्हू शिजपा लागून. सो ही भाजी आतां जातली 10 मिनटान आनी आमगे घरा म्युजीक चालू आहा. एक कोणू 7 नोट्स ब्लॅक सफायर. आतां मातशें वगत पयलीं ब्लॅक सॉरी मातशें वगत पयलीं 7 नोट्स चलतालें. आयज हांव तुमकां शेअर करतलें कितें करून म्हाका स्टिचिंगाक इंट्रस्ट येयलो तो. ओके सो मेन रिजन हांव स्टिचिंगा इंट्रस्ट येयलो न्हू तें बिकॉज ऑफ मम्मी. म्हणजे मम्मी टेलर आसलोली आनी तें जायते वर्स शिवलां पयलीं. आम प्रायमरी आसतना पासून न्हू ती आमगे इस्कुलान युनिफॉर्म शिवताली थिंगा इस्कुलाची म्हणजे इस्कुलान तूं ऑर्डर घेताली प्रायमरी इस्कुलांतली. आनी तें गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तें आमगे राय आहा तें आनी तेदोन थिंग टिचर आसलोली म्हगेली फेवरेट टीचर तेरेजिना. ती आतां न्हू हिंगा बॉम्बे आहा आनी हांव ते मेळोन भिणयता केन्नाय. ती म्हाका फोन करता हांव ते फोन करता. दॅट्स अ ब्युटिफूल मेमरी ऑफ हर. ती आमकां कितू बोर करताली जाणा ल्हान आसतना आमी इस्कुला वयता आसतना. म्हगे आनी एकले फ्रेंड आहा रोजिटा आमी त्या इस्कुलाच्यान फ्रेंड आहा. सो इफ शी इज वॉचिंग द विडियो तें खबर आसतली तेरेजीन टिचराची. ती आमकां कितू हें करताली आमी तेगे घराको वयताली. एक स्टार्ट केलें न्हू एक मेमरी स्टार्ट जाता. आमगे ब्युटिफूल जर्नी आसलोली. आमी तेगे घराको वयताली केन्नाय आनी आय थिंक वी न्यू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अर हावज. आनी ती आय थिंक बॉम्बे आहा गोरेगांव आहा आनी वचपा जाय मेळपा. म्हाका फाटीं फोन केलो तेणें एक फाटीं. सो आय विल डेफिनेटली गो टू मीट हर. सो न्हू आमगे मामी थिंगा त्या प्रायमरी इस्कुलांतून युनिफॉर्मा ऑर्डर मेळटाली ते घेवपाक. ती सोगल्यांगे शिवताली आनी तें हांवें ल्हान आसतनाच्यान चोयलां शिवता तें आनी सोगल्यांगे शिवताली आमगेली शिवताली आनी आमगे ड्रेसीस बीन ती शिवताली सोगले. सो म्हाका ते चोयन अशें करून म्हणजे मोठी जालें अशें मातशें इंट्रस्ट येयलो तशें करून ते एकूच चोयन तें. मेन रिजन मेन कित्या लागून हांव शिवोवपा वयलें तें म्हाका स्वता मामीकू लागून ते चोयन अशें करून म्हाका इंट्रस्ट येयलो. आनी म्हणटाय न्हू कोणा एकल्या तरी कितें इंट्रस्ट येता म्हणून मामी गेलो डॅडी गेलो. सो म्हाका मामीगे इंट्रस्ट येयलो म्हणटा शिवपाचें. सो ते चोयन हांव शिवपा लागलें आनी हांव 9th आसतना हांवें डिसायड केलोलें वेन आय वॉज इन 9th स्टँडर्ड हांवें डिसायड केलोलें हांव हितून मुखार वयतो म्हूण शिवणेंतूय. कित्याक तेदो म्हाका ऑल्दो आय डिडंट नो एनीथींग अबावट स्टिचिंगा तेदो म्हाका कांयच खबर नासलोली. हांवें केन्ना म्हाका दिसना म्हाका आसना हांवें केन्ना हॅमींग देखून केलो जाल्यार तेदो न्हू. बट आय गॉट इंट्रस्ट आनी मामी सांगलो म्हाका स्वता उगड आसा म्हाका 9th आसतना हांवें सांगलो ते आय वॉन्ट टू डू स्टिचींग. मागीर हांवें न्हू हिंगा म्हाका आतां हें शेअर केलां आसता घोडे आतां मुखार. हांवें 1 year कोर्स केलोलो ITI कोर्स केलोलो. मागीर तेजे उपरांत गोल्डन निडलां काम केलां हांवें मारगांव आमगे मॅडम सेलेस्ट पॉल थिंग काम केलां हांवें. दॅट इज एनदर ब्युटिफूल जर्नी. एक जाग्याचेर काम केलां आनी एकू कडेन काम केलां. इट हॅज बीन सो ब्युटिफूल जर्नी इन गोल्डन निडल. म्हगे सोगलीं फ्रेंड्स म्हाका म्हगे फ्रेंड ग्रूप आहा न्हू तो सगलो गोल्डन निडलाचो सुबेज. आनी म्हाका दिसना म्हगे तेजे भायल्यान अशें करून सुबेज फ्रेंड आहाय म्हूण सगलीं केन्ना ना केन्ना आमी फोन कोत्ताय. आमकां सोदां फोन आतां एक पाट काजी जालें म्हणून तुवें खूंय फोन करूंक मेळटा सोदां उलोवपा खूंय मेळटा. पूण केन्ना मेळटाय उलयताय. आमगे ग्रुपूय आहा गोल्डन निडलाचो आनी जाय जाण कोत्ताय. डोरीन कोत्ता वेलिंडा खबर घेता मोनिका बेनू लावरा ग्लॅसी जाय जाण आहाय फोन करून खबर घेताय ती आनी जाय जाणांगे कॉन्टॅक्टूय बीन गेलाय. कित्याक आनी दॅट्स टोटली अंडरस्टँड जावपा जाता. कित्याक न्हू एक पाट काजी जालें म्हणटकीर मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरंट आसताय आनी खूंय पयस आसताय. बट
लिवींग असायड दॅट पार्ट सगळीं बरें आसलेलें एन्जॉयेबल जर्नी इतू वर्सां हिंदीन काम केलें तें आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा हांव गोल्डन रिटर्नां शिकवलें सगळें तें तुमकां सांगलो हांवें म्हगे एक विडियोचेर सो म्हाका खाली शेअर करूंक जाय आसलें कित्याक म्हाका केदोनसान इंट्रस्ट येयली शिवपाची आनी कित्याक लागून ती सो मेन रिजन इज मम्मी ओके ते चोयन म्हणजे मोती येयली तें शिवपाकू हांवें मुखार गेल्या बरो म्हूण एन्ड आय एम हॅप्पी इन माय करियर हांवें कितें चूज केलें न्हू आय एम हॅप्पी वीथ इट कित्याक शिवपाक केलें न्हू यू आर नॉट अंडर एनी वन तुका कोणागे टेंशन नाय तुगे बॉसागे तुगे आयकपा नाका तुज्यान घराको बसून यू कॅन गीव टायम फॉर एवरीथींग आतां मुगे टायम तेसो आतां घरांतलेंय काम जाता बायलूय हूंय वचपा ती काम जाताय बाबाकूय हांव चोयतां आनी शिवपाचें हांव कोत्तां वॉट एवर इट इज आनी आपणागे काम केलें जाल्यार न्हू आपणाकूय मेळटाय कितें कोरपाक सो कोविडा टायमार बाब जावपा तेदोना एक वर्स करूना वन एंड हाफ इयर हांवें करूना कांय आनी तेदो कित्याक तेन्ना कोविडूय स्टार्ट जालें तेन्ना सगळें बंद जालोलें सो दॅट वॉज व्हेरी म्हणजे म्हाका तेदो न्हू सामको बेजार येतालो आनी बाब सारको ल्हान आहलो न्हू तेदो न्हू बाबाके सुबेज कांय काम आसनालो तेदो न्हू तो खाली न्हिदतालो सो तेदो पासून हांव चिंतालें कितें करूं आनी तेदोन हांवें बेकींग स्टार्ट केलें केक ट्राय करपाक मागीर अशें करून ब्रेड आमी कितू म्हूण बेक केलें ना आसलें कोवीड टायमार आनी इनफॅक्ट म्हाका स्वता सगल्यांनी कितू जाणां ट्राय केलां आसलें बेकींग तेदोन एवरी मंथ आमी बेक कोत्तालीं केक बाबाक ओन्ली ऑन हीज 6th मंथ आनी मागीर फर्स्ट बर्थडे न्हू सोडून सगळे मंथ डिफरंट केक्स आमी ट्राय केले आनी हांवें कितू म्हूण एपार हांवें ट्राय केला त्या टायमारू कोविडा टायमारू कित्याक तेदो कामूय नासलोलें शिवपाचें कांय नासलोलें काम आनी बाबाके तरी काम ना मागीर कितें करपाचें बसून बेसतें सो आय स्टार्टेड डुईंग दॅट आनी काम ना जाल्यार बेजार येता म्हाका तेदो म्हाका मुगे मिशिनां चोयन न्हू टेंशन जातालें केदो हांव तें मिशिनां हात लायतलें केदो हांव तें मिशिनां हात लायतलें अशें करून जातालें सो मच आय फेल इन लव विथ स्टिचींग आनी आजून पासून म्हणजे कितें म्हणटाय केंस दोळे जावं पासून आनी मोको जावं पासून न्हू हांव केन्ना सोडपाना स्टिचींग दॅट्स वॉट आय डिसायडेड म्हणजे यू हॅव टू डू वॉट यू लव टू डू आनी हें मुगे न्हू मुगे इतू पयलींसान मुगे मोती आहलोलें शिवपाचें दॅट आय डोंट वॉन्ट टू लीव इट वॉट एवर इट मे बी वॉट एवर कितकून जाता ते भाशेन करपाचें तशें करून हांवें चिंतिलां आतां एंड यू हॅव टू ऑलवेज फॉलो वॉट युअर हार्ट एंड युअर मायंड सेज ओके तशें करून मुगेलें हांव मुगे टायम इतू टायम मेळनासतो पासून हांव कोत्तां टायम काडून हांव कोत्तां एलके दिसला वयता तो टायम मेळटा म्हाका आयलोसो मागीर म्हाका राती कडेन गोज काम आसा येयलें म्हणटरी तो टायम काडटा मातशें तेतून एक हाफ एन आवर कोत्तां आनी यू मस्ट लर्न टू मॅनेज एवरीथींग एक पाटी एक पाट कळ्ळें न्हू कितें करून मॅनेज करपा तें यू कॅन डू एवरीथींग सो म्हाका स्वता हांव सुबेज उलयलें खंय म्हूण विडियो सुबेज व्हडलो जातलो ना जाचें ना न्हू सो दीस इज हाव आय गॉट इंट्रस्ट इन लर्नींग मुगे सदां उत्तोलें मुखार वत्तो हांव तें मुखार स्टिचिंगाचें एके पाट जायना एके पाट न्हू केन्ना कितें दिवपा आसत न्हू तेन्ना एके पाट सामकें गडबड जाता सारको जायना बट आय एम यूज टू इट नाव हांव कितें कोत्ता न्हू एक टीप मुगे एक हांव यूज कोत्ता एक टीप म्हाका हेल्प कोत्ता केन्ना कितें मिस्टेक कोत्ता केन्ना वेन यू डोंट अंडरस्टँड हाव टू फिक्स इट बेजार जावपाची पडना हांव पयलीं बेजार जातालें तें हांवें चोयलां बेजार जातालें मागीर न्हू एक डिफरंट ट्राय केलें एक डिफरंट थिंग कोण हांव बेजार जालें सारकें जायना केन्ना बिकॉज कितें डिफरंट पॅटर्न आसता यू डोंट नो हाव टू फिक्स इट यू डोंट नो हाव टू तुका चिंतूंक पडटा बारीक कितें करून ट्राय कर एके पाट तूं आख्खें मशीन मारलें देखून सोन तूं पोतून करूंक पडटा दॅट इज अ पार्ट ऑफ स्टिचींग कित्याक म्हाका दिसना सगळीं जाणाय म्हण दॅट इज अ पार्ट ऑफ स्टिचींग तुगे मिस्टेक जाताय हूंय ना हूंय केन्ना काडटा आसतो मिस्टेक जाता केन्ना तुगे शिंवता आसतो मिस्टेक जाता केन्ना तूं आख्खें मशीन मारता तें आख्खें मशीनूय तुका काडूंक पडटा यू नीड लॉट ऑफ पेशन्स लेवल एंड स्पेशली वेन यू आर कटींग नो डिस्टर्बन्स आसोची पडना हांव केन्ना एलक नासतो हांव चडशें कातरूंक वचना स्टिचींग इज ओके आफ्टर दॅट बट कातूत आसून तुगे सारकें मेन तुगे फोकस आसपा जाय सारको कितें करून कातोरपाचें कित्याक लोकांगे एक्सपेन्सीव मटिरियल्स आसताय देन
वी कॅनॉट अफोर्ड टू बाय दोज मटेरियल्स अँड गिव टू अ पर्सन न्हू. मागीर शिवोन कसो फायदा हा शिवताय त्या पयशांकीन डबल तुगे मटेरियल वयताय. सो हांवें एक टीप यूज केली ती कितें केन्ना म्हाका दिसोलें न्हू समज जायना कितें प्रॉब्लम हा आनी एके पाटी सॉल्व करपा जाय टायम लागता, एके पाटी काके सोडूंक पडटा. हांव कितें करता, ब्रेक घेता, मशीन बंद करता आनी बसता मातशें कोत. मशीन मातशें कोत बंद केलें न्हू तुका आपशी तुगे मायंड फ्रेश जाता एंड यू वर्क बेटर. तुका सारकें खबर आहा मागीर तुगे मायंड फ्रेश जाता आनी तुका कळटा कितें करून वेर यू हॅव टू डू, वेर यू हॅव टू ओपन इट अप, वेर यू हॅव टू हाव यू हॅव टू डू इट एंड हाव टू फिक्स दॅट थिंग. सो दॅट इज द बेस्ट टीप. तुमकां कोण टेलर्स आहाय तांकां खबर आसतली एशें कोन्न खबर आसतली कितें करपा तें. सो दॅट इज द बेस्ट थिंग. बंद कर आनी दवर मातशी वत 10 मिनट जाल्यार 10 मिनटो, अर्देवर जाल्यार अर्देवर तूं बंद कर आनी दवर आनी रिलॅक्स कर एंड ट्राय टू डू सम अदर वर्क. तूं हांव कितें करता, हांव तें करता आनी हांव दुसरें कितें काम करपा वयता. मशीन मातशें कोत बंद दवरताली आनी आपशी मोती येता मागीर. बाब येयल म्हूण हांव बेल काडपाक गेलो तांकां, ते आतां येयले भितर सरले. सो आतां हांव हो विडियो एंड करता एंड कोण टेलर्स आहाय तांकां आय होप दे अंडरस्टूड. एक टीप दिली तुमकां हांवें, केन्ना बेजार जायना काय. वेट फॉर सम टायम, रिलॅक्स युअर मायंड एंड बी फ्रेश एंड देन स्टार्ट द न्यू थिंग वॉट एवर इट इज. सो एंड करता आतां विडियो. धाकटो असो एडिसन धाकटे विडियो येता म्हगेले कितें टायम मेळटा हांव शूट करता घालता. सो बीटरूट रेसिपी न्हू तुमी करून चोयाय, टेस्ट करून चोयाय तुमी. आनी भाजी जायती हाय आमगे एवरीडे भाजी आसता राती कडेन, एवरीडे हांव भाजी करता आनी उरती भाजी हांव मागीर नेक्स्ट डे चपातीको खाता. म्हाका न्हू एक सुवून एशें कोन्न हांव नाका कितें आदले दिसा कितें तें न्हू हांव मागीर सकाळी बुडयन खाता चाये कडेन चपाती बराबर. कोड देखून जाल्यार म्हाका कोंता येता, कसली भाजी म्हाका कोंता येता. Sugarcane? Come, Vilsha. Look bad. Elkin hair kato naila. No, Baba? What are you having? What Coffee. is that? You're supposed to have the coffee? Huh? You're supposed to have. Your haircut is looking I nice, have it cold. You have it. You want me to taste little? Not sharing with Mama. One sip. I feel upward. Not even one sip, huh? Mama, It's not say Elkin is not sharing with Mama. Elkin is not sharing. Only one? Yeah. Oh, thank you. Then? Laila ni kala rokde hai. तो अपना ही कान शेयर को नले बाबा. Yeah. So we'll end the video now. Say bye bye everyone. No. How much they know they saw already. So the video end kota and Bye. bye. I Elkin end kota. Baba. Elkin bye video. Baba. Bye. Not let.